Test. Check. Check. आमच्या पयल्या दिसाचो विशय गोराबो बाबार्थान रिगलोलो. आमच्या भुरग्यांच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी उगडास करुया. आमी यादनिकाक उतर दिल्ले बाबार्थान आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक. तर आयज किरीत भाशेन आमकांच आमी विचार करुया. खरेपणी हें उतर आमी सांबाळलां, पाळलां. दर दिसा आमच्या गोरेब्यांत मागण्यांतल्यान आमच्या भुरग्यांचो बाबार्थ आमी वाडयला. पाद्र आग्नेल होच बाबार्थ आपणाच्या गोरेब्यांत आवय बापूय वरवीं आपणायलो, जियेलो आनी आपणाच्या यादनिकी जिवितांत होच बाबार्थ गोरेब्यांत रिगूंक तो वावुरलो. Check. Test.
ह्या मिसाची इंतेसावा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता जुआव रॉड्रिगीज मांदूर. दिनवासनेचे मीस भेटयता फ्रांसिस्को जोकी स्वेन स्नेविवो गोवावेला. याज्ञिकाक येवकार दिताना आमी सगळीं उबी रावून सुरवातेचें गीत गावुया. Amche moden Jesu batai, omokotun din wastato, aprendivit tu capito, velce kutum ektai sata, mawat wiswas pogut sata, tushe kutum ektai sata, mawat wiswas pogut sata, tushe kutum ektai sata, mawat wiswas pogut sata, tushe kutum ektai sata, mawat wiswas pogut sata. Sogliamo ciancăr sandorun, taci bocri aplicorun, ce să vorbi tu caposum, ce să vorbi civițunum, tu ce cutum ectai sata, bauvat visvas mozut sata, tushe kutum ektai sata, bauvat visvas mokut sata, tushe kutum ektai sata, bauvat visvas mokut sata, tushe kutum ektai sata, bauvat visvas mokut sata. सगल्यांक तुमकां कुरपे बरीत सांज हांव दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय असो. प्रितीच्या नो सगल्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक सांतांचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या पयल्या दिसाचो विशय भावार्थांत रिगलोलो घराबो. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल घराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो. आयज खेरीत भाशेन आमचे घराबे भावार्थांत थीर रावूंक आनी भावार्थाची साक्षी जावं म्हूण मागुया. मोगाचेनो जायते पावटी आमचे कुटुंब भावार्थान भरलेले मागण्याचे कुटुंब आमी जावंक ना. हाचे पासत आनी हेरा पातका पासत देवाचेर आनी एकामेकाचेर आमी याद केल्ले पातकांक देवाचें बोगसणें आमी मागून घेवया. सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोद परविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड परवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sumia kakut kur
Somjaka kutkor, somjaka kutkor. Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, Kristaka kutkor. Somjaka kutkor, somjaka kutkor, somjaka kutkor. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत मार्टीन दोन शास्त्र्याच्या जिवितांत तशेंच मरणांत तुका मोहिमा मेळ्ळी. तुजे कृपेची विस्मिता आमच्याय काळजांनी धरून दाखय आनी जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक आमकां कधीच निर्मी नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवींचो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान पोरचेक म्हणलें, इस्रायला कान दिवून आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कोचून दवर. घरांत विसव घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठ्ठाना ही उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी तांची खबर भोवून भोवून करतलोय. ती उतरां तूं तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलाक एक कपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दाराच्या कवड्यांचेर आनी दारवटांचेर ती तूं बरोवन दवरतलोय. जो देश आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक सुपूत घेवन बासायले, त्या देशांत तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी ग्रेस शारां, तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लुवूंक नासलेले जैतुनाचे मळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं आनी ही फळां खावून तुमी दादोशी जातल्यात. तेन्ना चोत्राय दुरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देशांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडल्यांत ते सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी बें धरतल्यात, ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात. देवाचें उतर रे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें कडप, म्हजें कट, म्हजो सोडवंडार म्हळ्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. तो म्हजें कडप, हांव ताका शरणा येता. तो म्हजो धाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें कडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवंडार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलें. आपणे विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. Anki
to uswar, sogrank doshi porta, twoich portrakna, sorves porak soj soj, sorves porak soj soj, sorves porak soj soj, sorves porak soj soj. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समेव. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थोन कोत्तात तेदना विदेशां पोरी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतोलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थोन करचें. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताताय, आयच्या पयल्या वाचपांत मोइजेस इस्रायल पोरचेक एकठांय करून बासायलेल्या देसान भितर सरचे आदीं तांकां एकठांय करून देवान बासायलोली समूर्थ कायदे तांकां शिकयता. आनी शिकोवचे आदीं ताची पयलीं उतरां ही: आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान, सगल्या तुज्या बळान तूं ताचो मोग करतलोय. पयलींच उतरां आयक इस्रायला, शमा इस्रायल. शमा इस्रायल जे हिब्रू भाशेन आमी म्हणटा तें आमी कोंकणी भाशेन अर्थ ताचो म्हणल्यार आयक इस्रायला. पूण जेन्ना ते ओरिजिनल लँग्वेजीन आमी तें उदाहरण दिता ताचो अर्थ न्हूच आयक इस्रायला, पूण जें कितें तूं आयकताय ताच्या उतरांचें तुवें पाळूंक जाय. त्या उतरा प्रमाणे तुवें आपलें जिवीत चलोवंक जाय. आनी हीच उतरां जी आयज आमी पयल्या वाचपांत आयकल्यांत ती आयज पर्यंत आमचे जुदेव भाव आयज सकाळ उठचे आदीं ते सदांच आपल्या ओंठाचेर ते म्हणटात. सकाळचे उठचे आदीं ते आपल्या जिवितांत देवाचो पयलो उगडास करतात. आयज तींच उतरां आयच्या विशयांतल्यान आमकां आयकूंक येतात. आयचो विशय भावार्थाचो एकवटान भरलेलो गोराबो. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या गोराब्याचेर तर नदर मारली जाल्यार आमी पळोवंक जाता जायते गोराबे तुटतात. कित्याक काय? जायतीं घोव बायलां मदें सोगणीं भुरगीं आवय बापाचें आयकनात. आयज आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारल्यार आमी विचारुया, आमचे कुटुंब, आमचे गोराबे भावार्थाचे गोराबे काय? आमी देवाक आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत पयलो वयलो जागो दिला काय? हाकाच लागून
मोइजेस इस्रायल पोरचेक म्हणटा, हे जे कायदे हे समोर तुमी जे आयकतात तुमचे पयलेच तुमच्या काळजान ती कुंचून दवरात. मागीर जूंय तरूच तुमी वेतेली तो अशें म्हणटा, घरांत विसो घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठतना ही उतरां तुज्या भुरग्यांक शिकयतलोय आनी ताची खबर भोंवन भोंवन करतलोय. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, हे आमच्या कुटुंबांत घडटा काय? आमी देवाची खबर आमच्या भुरग्यांक शिकयतात काय? आमी तेरसांचें मागणें करता काय? मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आमचे गोराबे भावार्थाचे गोराबे जातले जाल्यार पयले सुवातेर मागण्याचे गोराबे जावंक जाय. आनी मागण्याचे गोराबे कसले ते, कशे भाशेन जावंक जाय ते आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां शिकयता. आमचे बापा मागण्यांतल्यान. आमचे बापा हें जें मागणें आसा तें 2 भागांनी वांटलेलें आसा. पयलो भाग आमकां कशे भाशेन आमी देवाशी वचूंक, कशे भाशेन आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता तें आमकां शिकयता. आनी दुसरो भाग आमकां पेल्याच्या मोगाचे वयर शिकोवन दिता. आयज होच मोग, हीच मागणी आमी पाद आग्नेलाच्या जिवितांत, पाद आग्नेलाच्या कुटुंबांत आमी पडले. म्हणटात ताची आवय आपल्या भुरग्यांक आनी वाड्याच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून सांजेच्या वेळार तेस ती करताली. तेस करून तिची आवय तांकां सगळ्या भुरग्यांक दोतोन शिकयताली. आनी ह्याच बऱ्या तत्वान, हेच बरे दोतोनीन पाद आग्नेल वाडलो. आनी आयज आमी ताचे पासत मागूंक, ताची मजतीन आमच्याय कुटुंबांनी भावार्थाचें कुटुंब जावंक आयज आमी मागूंक ह्या आल्तारा मुखार आमी फुडें सरल्या. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, पाद आग्नेलाचे मजतीन आमचें कुटुंब भावार्थाचें कुटुंब जावं दी. जेन्ना आमी जाणाव पाद आग्नेलाचो बापूय तो 11 वर्सांचो आसतनाच तो मेलो आनी 2 वर्सां फाटल्यान ताची आवय मेली. मरणाचे तोणेर आसतना, मरणाचे काटेर आसतना ताचे आवयन ताचे 8 भुरग्यांक एकठांय करून सायबीमायचे पायनेलाक बोट दाखोवन म्हणलें, ही जावन आसा तुमची आवय. जशे परेन जेजून खुर्सार रावन आपल्या सिसाक म्हणलें, आयज तान ही जावन आसा तुजी आवय. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, सायबीमायचे मजतीन आमचें कुटुंब भावार्थाचें कुटुंब जावं दी. आमचें कुटुंब मागण्याचें कुटुंब जावं दी. आनी पाद आग्नेल सदांच जशे परी आपलो कुटुंबांत मागणें करून एक भावार्थी कुटुंब जालो, तशेंच परी आमचेंय कुटुंब भावार्थाचें मागण्याचें कुटुंब जावं म्हूण ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. सगलीं उबी रावन आमची मागणी देवा मुखार उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दोळे बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचो पाप साहेब, बीस, पाद्री आनी सगळीं धर्मिकां ह्या आगोड पिडेच्या महामारीच्या अडचण्याक सांपडलेल्या फामिलीक अदीक करून दुर्बळाक आनी कनिश्टायेन आसलेल्यांक आदार दिवंक, मोगान आनी बुजवणेन बरोवंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दोळे बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या देशाच्या राजकी फुडाऱ्यांनी ते नागरिकाचे जबाबदारीचे प्रतिनिधी म्हूण मांडून घेवन पोरजेची सेवा चाकरी करूंक आनी कनिश्टायेन जियेतल्यांची उदरगत करूंक, लोकांच्यो गरजो पाळूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दोळे बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या फामिलींनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आनी मोगान आनी विस्वाशीपणान देवाक आनी हेर वांगड्यांक एकवटली आसूं, समाजाक आनी संवसाराक बागुंतपणाच्या जिविताचे फोलेर जावंक निर्मी म्हूण बापा लागीं मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर अनाथांक विधवांक निराधारांक आनी फामील पयस आसलेल्या जाणट्यांक पवित्र सभेन तांकां वेंगोवंक आनी तांचें जिवीत मोगान भरूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर मान्यवंत आग्नेलाचे विनवणेन आमी केल्ली मागणी देवान मानून घेवंक बेगीच मान्यवंत आग्नेलाक बागयोंत म्हूण परगटूंक बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर पाप सायबान रोमा शारांत बिस्पाची परिशोध जाहीर केल्या तिचे तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचार बागेलीपण आनी आमचो भावार्थ परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें व्हरूंक आनी ती परिशोध यशस्वी जावंक बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर दयाल बापा काय आमची मागणी तुझ्या मुखार आमी उबारल्यांत आमच्या कुटुंबीक जिवितान भावार्थाचे कुटुंब जावंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सोर परवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या रवाक सोयेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर देवा बागयोंत मार्टिनाचो उगडास करून तुका आमी वंपतांव ती देणी पवित्र कर सगल्या आमच्या बऱ्या वायटा मदें आमचें जिवीत तुजे कशे परमणे चलोवंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ मेळूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सौर काली आनी सौर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागीवंत मार्टिनाचो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याचो धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सुसूंक वेचयारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो तुया. Tucia crusarani punochivon pora vorvi tuven amka sodoili somia samsaracha sorvodara amchi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरे देवाच्या माये सांगाती पोती बागूनसे बागून दोनबूत आनी सोर खाली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थायन पवित्र आत्म्याच्या एक पोटान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. भावार्थान बोल्लेले एकवटाचे मागण्याचे कुटुंब जावंक आमचे गोराबे जावंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारल्यांक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पारकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता,
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची कागद कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची कागद कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हिच देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुमचे म्हाका फावना पूण चेकाच म्हाका भलागी मेळटली. इश्टानो, जेजूक शेवूंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची. आमची यादनीक भाव माधुरी भयण्यो तुमची शियेत येयली. मागता तुमचे ताई जी जेजूक शेवूंक सोदतल्यांनी मातशें उबी रावची आनी घेतल्या उपरांत बसची. जेजूक शेवूंक सोदतल्यांनी मातशें उबी रावची. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर ओगीच रावन आमचे दोळे बंद करून आयिल्ल्या जेजू लागीं मागुया. आमकां मागण्यांची मनशां कर म्हणून मागुया. आमच्या कुटुंबांत भावार्थ वाडय म्हणून मागुया. सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, एकवटाच्या जेवणान तुवें आमकां पोसण गोठ केलें. जशें भाग्यवंत मार्टिनान आपले जिणेंत सदां तुजी खुशी मोगान मानून घेतली, तशी आमी सोर वस्तूंनी सगल्या काळजान तुजे कशेक खालती रावंक आमकां करपा दी. हे भाशेन आमी तुजीं खरीं भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगूं दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
बसूया. मोगाळ इश्टनो, तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार आमी दिता. हो पिलारचो दोंगर कुरपेचो सागर, कित्याक पाद्र आग्नेलाच्या जिविता वरवीं जायत्या जाणांनी ताची पवित्रताय, ताचें बरेपण, ताचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा. आयज घडये आमी ह्या पिलारच्या दोंगरार देवान दिलेल्या देण्या खातीर देवाक दिन वासूंक आयल्यांत. आयज घडये आमी आमची मागणी घेवन आयल्या. आयज घडये आमी दुयेंत आसा, नोकरी जाय, जिविताचो सांगाती जाय, भुरग्यांची देणी जाय. घडये आमी जायतीं तेसांवां घेवन आयिल्लीं आसा. इश्टनो, भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. तर होच भावार्थ आमी जागोवया, कित्याक हेच भावार्थान मागलेले मागणे आमचे भयणीन कार्मल डिसोजा टोरंटो कॅनडांतान अशें सांगूंक लायता. म्हजी माय कोवीड जावन ICUंत 2.5 म्हयने आसली. उपरांत हे मारिकार पिडेक लागून दुसरी जायतीं इन्फेक्शन्स जालीं. तिची हार्टान देखून अस्वस्थ जाली. सर्जरी करची पडली. 2 दिसांनी तिका नव्यान बरोच जोर आयलो, प्रेशर हाय जालो, ऑक्सिजन लेवल देंवलो आनी नव्यान तिका लायफ सपोर्टाचेर दवरली. असल्या आमच्या आकांताचे वेळार म्हजे अतिथ्यवान मानेवंत आग्नेलाचे नोवेनाचे मागणे सुरू केले आनी पिलारूय तिचे पासत मागूंक लायले. 3 वरां उपरांत आमकां हॉस्पिटलांतान बरी खबर आयली. तिचो लायफ सपोर्ट काडलो. तिका आतां गरज ना म्हूण सांगलें. तिचे दुसरे सांत्यांत स्टेबल जावंक लागले. ही एक व्हड मिलाग्र म्हजी माय सवें देवान मानिवंत आग्नेला वरवीं आमकां फावो केल्या. उपरांत ती बरी जायत गेली. देवाक आमचे व्हड दिनवास आनी वाखाणणी. मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो कर सायबा. हो इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. आयज तुज्या जिवितांत दूख आसा, कश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंत आसा, तुकाय गरजो आसात, भावार्थ जागोय. हांगा आजीर आसलेल्या सांगाताक घोडे टीव्हीचेर, घोडे युट्यूबाचेरूय जायतीं आमची भावा भयणां आमकां पळयतात. मोगाचे इश्टानो, पाद्र आग्नेला वरवीं जायते जाणांक बरेपण मेवलेलें आसा. तुमकांय मेळटलें. देवाचेर भावार्थ धरून हे वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान
फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी परगटणे उद्देशी मागता आमच्या सुमिया आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचे नावी क्रिस्ताचे नावे आमेन. इश्टानो, पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी हे वेळार भाग घेवया. आमचे दुख आमचे कश्ट उबारुया. देव तुमकां हात लावूंक सोदता. पाद्रांगणाच्या मुजतीन देवाचो हात आमचेर वा आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या दुयेंत लोकांचेर वा आमच्या शेजाऱ्यांत आसलेल्यांचेर जावं आमची आवय बापूय जाणटी आसात तांचेरूय, जी हांगा आसात जी घरांनी आसात, आमकां सगल्यांक हात लाय म्हणून ह्या पिडेवंतांच्या मागण्यांत भाग घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बाबा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बरेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर परवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. आमच्या पयल्या दिसाचो विशय गोराबो बाबार्थान रिगलोलो. आमच्या भुरग्यांच्या पवित्र स्नान